सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन कमी वीज वापरता तांकां 20% डिस्काउंट जाल्यार सांजे 5 ते सकाळचे 9 मेरेन जे वीज वेस्ट करतात तांकां 20% चड बिल फारीक करचें पडटलें म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार लायटीच्या बिलाच्या नव्या फॉर्म्युलाचेर उलयल्लो। ह्या नव्या फॉर्म्युला वेल्यान विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर फार काडलो। इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती लक्झरी न्ही, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती नेसेसिटी। ढवळीकार ज्या ह्या इलेक्ट्रिक व्हेकलांक रातचे चार्ज करतात तांकां 20% टॅक्स फी एक्स्ट्रा वाडयता। ह्या सरकाराक फक्त एक कळटा की कशें तरी सर्वसामान्य मनशाक पिळप। 20% जे एडिशनल चार्जेस लावपाचे आसा लुटमार सरकार ताणें ते करचे न्ही। स्मार्ट मिटरा विरोधात आमी जर गरज पडलेले आंदोलन करतले, आमी रस्त्या विरुद्ध केल्ले, आमी करप्शना विरुद्ध सुरू करता, आमी सगळ्या विरुद्ध सुरू करपाचें आसा आनी दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दॅट। तुका दिसाची वचून चार्ज करची पडली, घरा काम धंदो सोडून गाडी चार्जिंगेक लाय आनी मागीर बाकीचें काम कर, नाजाल्यार ती विकची पडली। कारण हांकां फोंडान घाले लोकांक ताणें पयलीं ताणें इल्ली सबसिडी दिली, आतां ती सबसिडी काडली, आतां गाडयो लोकांनी घेतल्या। दीज आर ऑल स्कॅम्स रे। आतां ढवळीकर कसलो राग करता आमकां खबर ना, म्हणजे नरकासूर केले म्हणून भुरग्यांचेर आनी लोकांचेर हो राग काडटा काय हो एक प्रश्नचिन्ह पडटा, कित्याक तेका नरकासुराची खूब एलर्जी आसा। लोकांनी विचार करपाक जाय की ह्या सरकार जे तुमकां लोकांक 1,500 दितले, 2,000 दितले आनी जे पिशान काडटा ते 1,500 आनी 2,000 तुमच्या बोल्सांतल्यान कशें काडपाक जाय होय प्लॅन ह्या सरकारान बऱ्या रितीन केल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।